नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्स या खासा बुलेटिनात तुमका येवकार. आमचे रिपोर्टर तुमच्या मेरेन वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान पावतच असताच, पण तांच्या फाटल्यान एक हिडन टीम जी काम करता ती आमची डेस्कावयली टीम, एक पडद्या फाटले खरे कलाकार म्हणून तांच्या कडेन तुमच्यान पळोवपाक जाता. आयज दिसभरात कितें कितें घडामोडी घडल्यो, खंयच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो आसात ह्या बद्दल आमी जाणून घेवया. आमी पहिले वतात आमचे सिनियर सब एडिटर आणि पटापट बातमी मारून हाता वेगळो करपी आमचे रश्मी नर्स ह्याच्या कडेन. रश्मी, आयज तुवें खंयची म्हत्वाची बातमी केली? सुशांत, आयज एक बरी बातमी आसा आणि जी सगळ्या गोयच्या फिमेलां खातीर म्हणजेच बायलां खातीर एक म्हत्वाची. सीएमान एक बरें विधान केला, नदर बदलल्यार नशीब बदलतले. बायलांचे एंटरप्रिन्युअरशीप कशी वाडोवं येता, जावं बायलांक खंयच्या खंयच्या मळार वाव आसा आनी गोंयान बायल कशी सक्षम जावन स्वताक करूंक शकता, आपल्याकूय करूंक शकता, आपल्या घरच्यांकूय करूंक शकता, गांवाक करूंक शकता आणि तेचे ह्या कॉन्ट्रिब्युशनानसून देश कसो सशक्त जातलो हाचेर सीएमान सुंदर आयज उलोवप केला. ते NIOन नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी हांगासर निती आयोगान पयलेच फावट वुमन एंटरप्रिन्युअरशीप प्रोग्राम ह्याच्या वरवीं एनेबलिंग वुमन लेड डेव्हलपमेंट ह्या विशयाचेर म्हणजे बायलांक सक्षम कशें करूं येता ह्या विशयाचेर खासा वर्कशॉप आयोजीत केल्ले. आनी इट इज फर्स्ट टायम इन गोवा अशा पद्दतीचो वर्कशॉप जो ऑर्गनायज केला. बायलांक मार्केटींग करप, जावं स्वताचो वेवसाय कसो करप आनी खंयची खंयची क्षेत्रां आसात जितून ती फुडें सरपाक शकतात, जावं दुसऱ्या राज्यांतली बायलां कशी फुडें सरल्यात हेचें सगळें मार्गदर्शन केलें. ह्या वर्कशॉपान गोंया वांगडाच महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी गुजरातचीय बायलां आसलीं आनी येद्या व्हडल्या स्वरुपाचो निती आयोगाचो हो वर्कशॉप फर्स्ट टायम जाता गोंयांत. हेतून महत्वाच्या आनीक सांगपाचें जी गुड न्यूज आहा गोंयच्या बायलां खातीर, हालींच चवथ बाजार जालो, स्वयंपूर्ण बाजार आतां ताका नांव दिलां. परत आतां दसऱ्याक गोंय सरकार अशाच पद्दतीचो वर्कशॉप असो एक प्लॅटफॉर्म बायलां खातीर ऑर्गनायज करता. तेतून तुमकां तेंचे खाणाचे जिन्नस विकपाक मेळटलेच, पण बायलांनो तुमी लक्ष दिवन आयका, तुमचे हँडीक्राफ्ट जावं आनीक तुमचे जे कलागूण आसात ताका हांगा प्लॅटफॉर्म मेळटले. आनी हो जो खप आहा वस्तूंचो फक्त गोंयांतूच न्हू आख्खे इंडियेन जातले अशें व्हडलें विधान मुख्यमंत्र्यान केलां. सो म्हाका दिसता बायलां बऱ्याच तरेन सक्षम जावपाक हें सरकार काम करता आनी ते खरेंच तुस्त करपा सारकें आसा. लास्ट आनी एक आसा, गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट जे सांखळेन आसा. कितें जाता जाणां सुशांत, बरीचशी गोंयची जी बायलां आसात तांकां खबर ना, तांकां खबर आहा म्हाका शंकरपाळी कळटा जावं लाडू कळटा, ते गांवांतले एक मोजके लोक घेतले जावं मोजके गिरायक आसतले, पण ताका व्हडले प्लॅटफॉर्म कसो मेळो येता, ताका व्हडली बाजारपेठ कशी मेळोंक येता, हेच्या खातीर गोंय सरकारान GIM गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटा कडेन टायअप केला. ते तांकां मार्गदर्शन करतले आनी ह्यान फुडें गोंयची बायलां आनी गोंयचे एंटरप्रिन्युअर्स बायलां तुमकां व्हडल्या मळार पळोवपाक मेळटली. लास्ट एक म्हत्वाचें विधान ह्याच निती आयोगाच्या वर्कशॉपान सीएमान केला, तें म्हटल्यार खरें गोंयानूय जावचें अशें म्हाकाय दिसता. बिकॉज आय एम फिमेल अँड जावं म्हाजें प्रतिनिधित्व जावं गोंयच्या बऱ्याचशा बायलांचें प्रतिनिधित्व तेतून जातलें. जे महिलांक आरक्षण दिलां, राजकीय आरक्षण, हे खरेंच बरी संद अशें मुख्यमंत्र्यान म्हटलां. आतां ह्यान फुडें एखाद वेळ बायलां राज्य मुख्यमंत्री आसूंक शकता अशी आस्त मुख्यमंत्र्यान अपेक्षा व्यक्त केल्या. सो गोंयान जर अशें जायत जाल्यार सोने पे सुहागा आसतलो. सो खरोच हो निती आयोगाचो जो वर्कशॉप आसलो, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट. आमकां आयकूंक बरें दिसलें. ती बातमी करतना म्हणजे ती टायप सुद्दां करतना खूब खोश जाली. खरीच बरी बातमी आनी खरेंच सरकाराचें बरें पावल. रश्मीन आज एक महत्त्वाची अपडेट दिल्ली आसा, ती म्हणजे बायलांचे सक्षमीकरण, सबलीकरण. बायलांच्या सक्षमीकरणाचेर, सबलीकरणाचेर जायते सरकार उलयले, पूण प्रत्यक्षात कृती करपाची पाळी येयली तेन्ना मात खंय तरी जी हेच्या फाटले जे सरकार आहा ते फाटी सरलेशें दिसता. पूण प्रमोद सावंतान खरोच एक बरो फुडाकार घेतला. आतां आमी वळया आमचे न्यूज अँकर आनी कॉपी एडिटर समिता कडेन. समिता, आयज तुवें खंयची स्टोरी केल्या? गोंयभरान जी अनाथ भुरगीं आसात तांकां सरकार मजत येवजण ही दितातूच, पुणून सरकाराक अशें दिसता की दर एकल्या समाजांतल्या लोकांनी तांकां हेल्प करपाक मुखार येवचें अशें तांकां दिसता. आनी ह्या खातीरूच आयज दिवचलच्या मांद्रेकर वाडो म्हणटा थंय एका घरकुलाचें उक्तावण केलां प्रमोद सावंतान. आनी थंय 2 भुरग्यांक जे आसा, अनाथ भुरग्यांक आलाशिरो मेळ्ळो आसा. तशेंच काल माड्डोळच्या म्हालसा नारायणी देवळांत जायांची पुजा केल्ली आसा. तर ही पुजा जी आसा ती गोंयांत तशेंच गोंयभरांत लेगीत फामाद आसा आनी ही 110वी पुजा आसा. तर ह्या निमतान सगळे लोक जे आसात ते एकठांय जमतात, धर्मीक कार्यावळी करतात. अशीच तांणी काल एक बरी धर्मीक कार्यावळी भजन बी केल्लें आसा. थँक्यू. निराधार भुरग्यांक आदार दिवपा खातीर मुख्यमंत्र्यान एक जी आलासरो योजना ते माध्यमांतल्यान जे घरकुल बांदला ताचें उक्तावण केलें.
ह्या घरकुलाच्या माध्यमांतल्यान जे गोंयांत जे निराधार भुरगे आहात तांकां आलाशिरो मेळपाक शकतलो. आतां आमी वचुया गांवगिऱ्यो बातम्यो करपाक एक्सपर्ट आशिल्ले आमचे उशा झरावकरा कडेन. उशा, आयज तुवें खंयची म्हत्वाची बातमी केल्या? आयज म्हत्वाच्यो 2 बातम्यो केल्यात त्यो म्हणल्यार काल सुमारा सांजचे 5:30 वरांचेर दाळबांदोडा एक भिरांकूळ अपघात जालो आनी पणजेच्यान जी हैदराबाद वचपी बस, तेलंगणाची बस आसलेली ती रस्त्यार ताका वॉल्त आसलेले ते कळुना आनी ती रस्त्याक कशी वचून वळाच्या दडेर पडली. ह्या अपघातांत 25 जाण जखमी जाले आनी जो ड्रायव्हर आसलेलो ताका आगताक मरण आयलें. 9 जाण गंभीर जखमी आसलेल्यान तांकां बांबोळे हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केला आनी जे हेर जाणांक जे दुखापत जाल्ले तांकां फोंड्या हॉस्पिटलांत तशेंच ID हॉस्पिटलांत दाखल केल्लो आसा. आनी जी दुसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार चलत्या गाडयेक वास्को आयज उजो पेटलो आनी उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळ्ळे उपरांत कळाव करनासतना तेमी घटनाथळार येवन उजो नियंत्रणान हाडलो. ही आमची तुमकां पुराय बातमी पळोवपाक मेळटली 7 PM बुलेटिनाक. कालची सगळ्यात म्हत्वाची घडणूक म्हटल्यार धार बांदोड्या बशीक अपघात जालो. ह्या अपघातात 9 जाणांची स्थिती हुस्को करपा सारकी आसा. उजो पालोवपी दळ आनी पुलिशेन बेगोबेग घडणूक थळार धांव मारून ह्या सगळ्यांक वाटयले आनी तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केले. आतां आमी वळया आमचे न्यूज अँकर आनी कॉपी एडिटर संजना हंजुणकारा कडेन. संजना, आयज खंयची म्हत्वाची बातमी केल्या तुवें? आयज हांवें 2 बातम्यो केल्या. त्यो दोनूय बातम्यो पेडण्या तालुक्यांतल्यो आसा. एक बातमी म्हणजे जरी पेडण्या तालुक्यांतल्यो आसल्यो तरी गोंयकारांक चिमटे काडपी अशी ती बातमी आसा. पेडण्याच्या पालिका म्हणजे पेडण्याच्या जी पालिका आसा त्या कर्मचाऱ्यांक 3 म्हयने जाले पगार मेळूंक ना. तर म्हणून तेंच्यांनी म्हणजे आतां आमचे पाशयेस सोंपले, चवथ आमी पगाराक विणे काडला, आतां सामकेच पाशयेस सोंपल्या म्हणी ते आंदोलनाक बशिल्ले आयज सकाळी. ते मुख्याधिकाऱ्यान आंदोलनाक बसलेले तेणें सांगलें की म्हणजे हो मुद्दो सगळो एकंदरीत तेंचे कडेन उलोवन चर्चा करून 2 दिसां भितर सुटावो करतलो अशें म्हूण सांगलां. आनी दुसरे वटेन त्याच पालिकेच्या निवृत्त जाल्ल्या अधिकाऱ्यांक 10 वर्सां जालीं PFूय मेळोंक ना म्हणून तेंच्यांनी त्या आंदोलनांत वांटो घेतलो. तशेंच तांकांय सांगलें की मुख्याधिकाऱ्यान की 3 दिसां भितर PF तांचो दितले म्हणून. आनी दुसरे वटेन जी आसा दुसरी गजाल ती कोयर प्रकल्प आसा पेडण्या, थंय काल राती 2 वरांचेर वाग तोंडाक आपल्या सुण्याक घेवन पळयतालो. ते एका कर्मचाऱ्यान पळयले आनी एक फोटो व्हायरल जाल्लो. तो फोटो खंय फेक, कारण ही जी घडणूक घडला ती हेज्या फाटल्यान प्रकल्पाच्या फाटल्यान घडिल्ली आनी थंय CCTV बीन कांयच नासलें. म्हणटकून ती फुटेजूय कांय कॅप्चर करपाक जाली ना. म्हणटकून हाचेरूय ह्या सगळ्या कारणाक लागून थंय वातावरणूय भयभीत जाला वाठार. ह्यो दोनूय बातम्यो पळोवपाक मेळटल्यो गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान. संजनान खरीच म्हत्वाची बातमी सांगलेली आहे. एके वटेन सरकार 10,000 नोकऱ्यो दिवपाची घोशणा करता, पूण पेडणे पालिकेंतले असे कांय कामगार आहात तांकां फाटले 3 म्हयने सॅलरीच ना. सॅलरी मेळूंक नाशिल्ल्यान हे जे कामगार आहात ते फुर्योज जाले आनी आयज ते आंदोलनाक बसलेले. निमाणे मुख्याधिकाऱ्याक येवचे पडले, तांच्या वांगडा चर्चा करून तांणी हो प्रस्न सुटावो केला. फुडल्या 3 दिसां भितर तांचो पगार घालपाचें आश्वासन दिल्या उपरांत तांच्यांनी आपल्या आंदोलनाचे फाटी घेतलेले आसा. आतां आमी वचुया आमचे रिपोर्टर वर्षा आश्वेकरा कडेन. वर्षा, आयज तुवें खंयची म्हत्वाची बातमी केल्या? पणजेन खुबश्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो घडत आसतात आनी आमी तुमच्या सगळ्यांच्या मुखार दाखयत आसतात. पूण आयज जी म्हत्वाची बातमी आसा ती म्हटल्यार फाटले 2-3 दीस जाले जेन्ना ईद जाले तेन्ना एक म्हत्वाचो इश्यू आसा तो म्हटल्यार मुखार आयलो की ईदा दिसा एकट्यान कोणी तरी भायले एका मनशान कोणी तरी तेंच्या धर्माचेर एक इंस्टाग्रामाचेर पोस्ट केलो आनी ताचेर कमेंट मारलो. ताचे उपरांत जे मुस्लीम भाव आसात तांच्यांनी प्रत्येक म्हापसा म्हणनाका, पणजे म्हणनाका, मडगांव ह्या सगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर वचून म्हणजे जेणे कोणी हो कमेंट केला ताका बेगिनात बेगीन अरेस्ट करचें म्हणून अशी मागणी केल्ली. आयज परत एकदां आप तर्फे सरफराज हाणें आनी मुस्लीम भाव सगळे जाण मेळोन तांच्यांनी आयज DGP कडेन एक मेमोरेंडम दिला की जो कोण आसा ताका बेगिनात बेगीन तांच्यांनी अरेस्ट करचो. कारण म्हटल्यार तांच्यांनी अशेंय सांगलां की हो गोंयचो किंवा आमच्या देशाचो मनीस न्हय तर एब्रॉड अशें म्हणून तेणें सारकें स्पश्ट सांगलां की तो भायलो मनीस आसा. जरी तो भायलो आसलो तरी सुद्दां तुमी ताका बेगिनात बेगीन हाडचो आनी ताका अरेस्ट करचो अशी तेंच्यांनी DGP कडेन मागणी केल्या.
फाटल्या कांय दिसा सावन धर्माड चाळोवन घालपी खुबळोवन घालपी विधानां करतात. सोशल मिडियाचेर नाकाजाली स्टेटमेंटां करून दोन धर्माच्या लोकां मदीं गैर पेटोवपाचें काम चल्लां. मुख्यमंत्र्यान सांगलां की खंयच्याच धर्माच्या लोकांनी काचाबूल जायनासतना शांतिकाय बाळगची, कित्याक गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. आयजूय आपाच्या कांय फुडाऱ्यांनी DGPक वचून हे विशीं निवेदन दिलें आनी जो कोण हेच्या फाटल्यान आसा ताका अरेस्ट करपाची मागणी केल्या. आतां आमी वचुया आमचो न्यूज अँकर गौरीशा कडेन. गौरीशा, तुवें खंयची बातमी केल्या? रेल्वे पुलिसांनी रेल्वे संरक्षण दळान परप्रांतांतल्यान येयल्लेल्या 116 भुरग्यांक जे रेल्वेचेर किंवा आनी खंय जाग्यांचेर काम करताले, ह्या रेल्वे सुरक्षा दळान नन्ने मुन्ने फरिश्ते ह्या अंतर्गत आनी एका NGOक धरून ह्या 116 भुरग्यांक आपल्या पालकां कडेन तशेंच तांच्या फॅमिली कडेन तांचे सुवाधीन केले. त्याच बरोबर 31 लाखाचो बेकायदेशीर सोरो जप्त करून 83 जाणांक अटक केलेली आसा. आनी त्याच बरोबर कांय खुबश्यो म्हणजे सादारण 12 लाख सुमार ब्लॅक तिकेटी सुद्दां जप्त केलेल्यो. म्हटल्यार फाटल्या 5 वर्सां सावन ह्या घडत येयल्ल्यो गोश्टी आनी ह्या फाटल्या 5 वर्सांतल्यान तेंच्यांनी ह्या 116 भुरग्यांक आपल्या घरा धाडिल्ले आसा. तशीच एक रेल्वे सुरक्षा दळान फाटीं सुद्दां एक मोहीम राबयल्ली आनी तातूंत 3 जाणांक अटक केल्ली. हे चोर जे आशिल्ले ते वास्को निजामुद्दीन ह्या ट्रेनींतल्यान प्रवाशांक गुळी वखदां दिवन, म्हणजे तांकां न्हिजेच्यो गुळयो दिवन, कित्याक तेंच्या कडेन इश्टागत करून सॉफ्ट ड्रिंकांतल्यान किंवा खंयच्या खाद्य पदार्थांतल्यान तांकां ते गुळी वखदां दिवन बेहोश करून तेंच्या कडल्यान सामान लुट्टाले. अशाच ह्या चोरांक फाटीं अटक केल्ली आनी आतां ह्या 116 भुरग्यांक ह्या रेल्वे सुरक्षा दळान आपल्या घरा भुरग्यांक सुवाधीन केल्लेले आसा. रेल्वेच्यो ब्लॅकान तिकेटी विकप किंवा रेल्वेन ज्यो कितें अनैतीक घडणुको घडटात, चोरयेचे प्रकार म्हणा जावं आनी कसले प्रकार, पूण रेल्वे पुलिशेन एक म्हत्वाचो उपक्रम राबयलो. नन्ने मुन्ने परिश्ते म्हणून ज्या भुरग्यांक तांच्यांनी आयज रेस्क्यू करून आपल्या घरा धाडलेले आहात. आतां आमी वचुया आमचे न्यूज अँकर दिप्ती काकोडकरा कडेन. आयज म्हजे कडेन जी बातमी आसा ती म्हणजे भारतीय संविधानाचो शिल्पकार जो आसा भीमराव बाबासाहेब आंबेडकर हांचो जगांतलो संवसारांतलो सगळ्यांत व्हडलो पुतळो जो आसा तो नॉर्थ अमेरिकेंत अनावरण जावपाचें आसा. आनी हो पुतळो भारतीय शिल्पकार राम सुतार हांणी आकारिल्लो आसा. आनी हो पुतळो जो आसा तो सुमार 19 फुटाचो आसा. सो आमच्या भारतीयां खातीर एक अभिमानाची गजाल आसा की भारतीय शिल्पकारान आकार दिलो, जाणें सरदार वल्लभभाई पटेल हांचो पुतळो आकार आकारिल्लो. सो अशाच म्हत्वाच्या अपडेटां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्हीच्या गोमंतक टुडे बुलेटिन. थँक्यू. बाबासाहेब आंबेडकराचो पुतळो अमेरिकेक खंय आतां हे जावपाचो आसा त्याच्या बद्दल दिप्तीन आमकां म्हायती दिल्ली आसा. आतां आमी वचुया आमचो सिनियर रिपोर्टर समीप नार्वेकारा कडेन. समीप, आयज तुवें खंयची म्हत्वाची बातमी केल्या? एक विशय म्हणटा तो खांडेपार बंदाराचो. लोकांचो थंय जे थळावे आहात तांचो विरोध सामको दिसान दीस वाडत आनी चालूच आसा. आयज तेंच्यांनी राज्यपालाची भेट घेतली आनी आपलें म्हणणें सांगलें. ते म्हणाले ते मंत्र्या कडेन गेला, आमदार आसा तो रवी नायक, मागीर ट्रायबल मंत्री जो जावन आसा गोविंद गावडे तेज्या कडेन गेले, चीफ मिनिस्टरा कडेन गेले, तरी तांकां न्याय मेळोंक ना. निमाणे गव्हर्नराचे दारार तेंच्यांनी साकडे घातले. ते म्हणटा की ते ट्रायबल वेलफेअर बोर्ड म्हणटा तो बेगीनच स्थापन जावचो. खांडेपार जे ट्रायबल एसटी लोक आसात जे अफेक्टेड आसा त्या बंदाऱ्याक लागून तेंच्या ट्रायबल वेलफेअर बोर्ड जावचो. मागीर आतां ट्रायबल एडवायजरी कमिटी, राज्यपालाच्या देखरेखी खाला ट्रायबल एडवायजरी कमिटी आसाच पूण ती इनएक्टीव आसा, ती चालीकूच ना. खंय कित्याक जाल्यार येना. ह्यो 2 कमिटी जाग्यार घालच्यो. ते बरोबर तो बंदारो आसा तो बंदाराचो प्रकल्प रद्द करचो, कित्याक तो गांवच्या फायद्या खातीर येना. समज ते बंदारो येतलो, ज्या खांडेपार न्हंयचेर जे लोक एसटी लोक आसात खुब्या काडटा, आकूर काडटा, ती जैव विविधता नश्ट जातली, लोकांच्या पोटार तो प्रकल्प येतलो. आनी तो प्रकल्प म्हणटा पळय उदकाचो बंदाऱ्याक घालून तो येता थंय बिल्डर लॉबी खातीर, थंय रेसिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स येवपाचें, तेंची उदकाची तान भागोवपा खातीर, गांवच्या उदकाची तान भागोवपा खातीर न्ही. आनी तांचो एक आरोप असो खंय कितें येता पळय प्रकल्प ते फक्त एसटी लोकांच्या कपलार घालता. मेळावलीचो पासून तेंच्यांनी उदाहरण दिलां IIT. आतां तो हेंचे आरोप केलो हो सरकार आसा तो एसटी विरोधी सरकार. आनी एक मंत्री आसा जो एसटीचो आसा तो पासून एसटीच्या लोकांक हें करिना, तेंचे सुद्दां विशय समजून घेना, तेंचे विशय सरकारा मुखार मांडना. आनी दुसरो एक विशय येता तो तुमी महाराष्ट्रांतलें राजकारण आतां गोंयांत पळोवंक मेळटा. शिवसेना उपरांत राष्ट्रवादी फुटली, काका पुतणे वेगळे जाले. तेंची राष्ट्रवादी हेजी राष्ट्रवादी अजित दादा आनी पवार साहेब दोगांची राष्ट्रवादी सेपरेट आहा. आयज अजित दादाची ती राष्ट्रवादी आसा. पयलीं हांगासर शरद पवाराची राष्ट्रवादी चलताली, आतां अजित पवाराच्या राष्ट्रवादीन गोंयान एंट्री मारल्या. शंभू परब म्हणटा तो, ताका अजित पवाराची NCP आहा तेजो अध्यक्ष म्हणून तेजी नेमणूक केला
आनी प्रफुल्ल पटेल आसा, प्रफुल्ल पटेलान आयज हें काडलां, नोटिफिकेशन काडलां NCPचें ऑन द बिहाफ ऑफ अजीत पवार्स NCP दॅट ही इज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ गोवा स्टेट NCP युनिट विथ इमिजिएट इफेक्ट म्हणून. आतां फुडें फाटीं कितें पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट जाता तें पळोवचें पडटलें. 4 म्हयन्या उपरांत इलेक्शनां, हांगासर भाजप, अजीत पवार शिवसेना युती कितें कशी चलतली हे व्हडल्या हेजेर अपडेट्स आमकां तुमकां गोमंतक टीव्हीचेर आमी घेवन येतले. खाणेबारचो बंधारो खूब दिसांनी गाजता. थळाव्या लोकांक हो बंधारो नाका. तांचो आरोप आसा की हो जो बंधारो आहा तो जो रेसिडेन्शियल प्रोजेक्ट येतात तेजी तान भोगोवपा खातीर ST मंत्री आसा तो आमचे म्हणणे मानून आयकून घेयना. हाजे खातीर तेंच्यांनी आयज मुख्यमंत्री धरून शेतकी मंत्री धरून जो ST मंत्री आहा तेकाय निवेदन दिलें. निमणे तांच्यांनी राज्यपालाची भेट घेतली. दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी समिपान दिल्या ती म्हटल्यार राष्ट्रवादीत 2 गट जाले. शिवसेनेत 2 गट जाल्ले तुमी पळयलेच आसतले. तेच्या उपरांत राष्ट्रवादी काँग्रेसीनय 2 गट जाले. शरद पवारांची एक NCP, ताच्या उपरांत तांचो जो पुतणी आसा ताणें एक NCP हे केल्या, क्रिएट केल्या आनी ताजो जो आज NCPचो मुखेली ताणें गोंयानय एक आपलो पदाधिकारी अपॉयंट केला. आतां आमी वचुया आमचे ब्रेकींग बातम्यो फटाफट दिवपी. आजची म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार गोंयांतले रोड एक्सिडंट काय कितें नवें ना, पूण आतां हे रोड एक्सिडंट कमी जावपाची खंय तरी शक्यता आसात खंय. कित्याक तर PWDन हे एक्सिडंट थांबोवपा खातीर एक पावल उचल्लां आनी तें म्हणल्यार राज्यांतले जे रस्ते आसात न्ही तातूंतले 29 डेंजरस स्पॉट्स जे आसा तांकां तेंचे ते रिपेरेशन काम जातलें ताचें आनी ह्या सगळ्या कामा खातीर 435 crores स्पेंड करतले. आनी हाचे बद्दल जर तुमकां अदीक म्हायती जाय जाल्यार आमच्या वेबसायटीक विजीट करात आनी तुमकां प्रत्येक गांवांतल्यो तश्योच प्रत्येक शारांतल्यो तुमचे पर्यंत बेगींतल्या बेगीन बातमी पावोवपाक आमी ट्राय करतात. आनी आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्साक फॉलो करात, तशेंच तांकां सदांच विजीट करात आनी आमच्या दैनीक गोमंतक वेबसायटीकूय प्रत्येक मिनटान विजीट करा. फेसबूक पेजीचेर आमी लायव्ह करत आसतात, तेंय पळोवपाक विसरूं नाकात, स्पेशली आमचे इवनिंग न्यूज रूम बुलेटीन. आनी तशेंच पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ह्यो जालो आयच्या दिसांतल्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो. महिलांचे सबलीकरण धरून राष्ट्रवादीतले 2 गट, ताच्या उपरांत धारबांदोडेचो अपघात, ह्यो सगळ्यो बातम्यो तुमकां आमच्या 7च्या बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटल्यो. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सयत हांव सुशांत गांवस.